आता तुझे म्हणण्याप्रमाणे थंयच्यान उदक क्लियर येता मागीर हे खंय तरी पायपाक लिकेज जातले सगळे पायप लीक जाले सगळी काणकोणा लिकेज आहे पायपां सगळी पायप काणकोणा पायप इज इट पॉसिबल काणकोणकारांनी हेच उदक कंटिन्युअस प्युअर रावपाचें गाय कितें ते तुमी आमकां सांगपाक पडटलें आनी आमकां जस्ट आमी इतले ते भेटाले पळय हेंच्या एश्युरन्साचेर आमी परत वताले आज तुमकां आपोवपा कारण कित्याक इतली खेप हेंच्या एश्युरन्साचेर आमी परत गेले what steps you are taken filter bed old plan filter bed is changing now total filter the same एक तेणे आमचे मिडियाचेर तेणे ओपन सांगचे की आनी तुमी पिनागात म्हणून सांगपा जाय फर्स्ट थिंग दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हॉट वी आर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम यू दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट Sir, what is the problem exactly? What is the problem? There are turbidity in the outfall river. So because of rain, heavy rain was last week. So that water is this both we are coming from Orthofond as well as Chapoli. Is this water safe? No, that see, the new plan is working properly. Only from Orthofond river water is coming. These days it was because of turbidity, more turbidity. It was. But is this water safe for drinking? This was the same thing in Delhi. So this 1 or 2 days problem was because of turbidity. But this is not safe, no, It's now? not safe because of using turbidity is there. हाँ, okay. ते agree केलं. आमकां एकच थोडे agree केलं. Safe now. Safe now. किती करतले काय विचार उदक पिवपा सेफ ना म्हणून तुम्ही सांगले मान्य केले ओके हे मान्य केले की हे पिवपा सेफ ना आता तुम्ही हे उदक सेफ ना ते उदक सेफ करपा खातीर बरे उदक प्युअर उदक दिवपा खातीर तुमचो प्लॅन किती आसा तुमचो Because of turbidity. आमकां बिकॉज ऑफ दीस एंड दीस प्रोजेक्ट कांय ना वी डोंट वांट एनी एसपी हियर आमकां तुमची एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन सांगात pumping out of that because of turbidity. Okay, will depend only on Chapoli. But that time तुमका alternate day कडे उदक सोडपा जातले. नाही ते पळय किती टाइम लागतो ते करपाक Next week he starting the change. नेक्स्ट वीक या विदिन या दिसात उदक कशी No, next week you are starting the work. Next week you are starting the work. Alteration work. But solution about last solution about Chapoli. वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा कडेन काणकोणचे नगराध्यक्ष धरून सगळे सिटीजन एकमेव मागणी आसली की काणकोणाक जें उदक येता तें उदक पाडेलें गदूळ तांचो ट्रिटमेंट प्लांट चलना कांय चलना वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट फक्त नांवापुरतें आसलें सो आयज खंय तरी तेजो अंत जालो आनी काणकोणच्या सगळ्या सिटीजनांनी विथ नगराध्यक्ष आनी सगळे परमनंट जे लोक आसा तांणी ठरयलें की हाका वचोन येयी वचोन जाप विचारप आनी त्या प्रमाणे आमी सरळ सांगलें तेका आमी हंगर स्ट्रायका बसता म्हणून आनी पयलीं तांचें जें ट्रिटमेंट प्लांट पळोवपी आहा तें म्हणपाक लागले ट्रिटमेंट प्लांट सारको चलता उदक खंयच्यान येता गदोळ येता तें आमकां खबर ना उदक सामकें मेळ येता उदक पाडे येता तो त्या उदका वास येता आनी तो मान्य करता येई आनी ई आसा पळय तो मान्य करता की उदक बरोबर ना म्हणून आयज PWDच्या मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आनी आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण विदीन 15 days चीफ मिनिस्टराक घेवन येवन काणकोणच्या उदकाचो जो प्रश्न आसा तो सुटाव करता म्हणून त्याच बरोबर वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचे इन रायटींग चेअरपर्सनाक बरोवन दिला की 29 तारीख मेरेन काणकोणच्या उदकाचो प्रश्न जो आसा तो सोडयत म्हणून जर तर ठरयलें ना जाल्यार 1 तारखेक सावन हांव म्हाजे इतर सगळे काणकोणकारांक घेवन हंगर स्ट्रायका बसतलो ताजे नंतर जें कितें जाता तें वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आनी ते लोक जबाबदार आसतले